मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हाणें बेरेस्तारा आमदार दिगंबर कामत तशेंच हेर अधिकाऱ्यां सयत बोड्डे मडगांवच्या पुराय शिक्षणीक संकुलाच्या इमारतीची पळोवणी केली। ही इमारत मोडपाक पाविल्ल्यान ITI तशेंच मुळावी आनी उच्च माध्यमीक शाळा खाजगी इमारतींत एका वर्सा खातीर स्थलांतरीत करतले, तशेंच पोरणी इमारत मोडून तांचे सुवातेर नवी इमारत बांदपा विशीं बेगोबेग निर्णय घेतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें। ITI म्हणजे परत आता तसे हायस्कूल आणि हाय सेकंडरी हे तिनूय कॉम्प्लेक्स आमी बांदपाचे आनी हाय सेकंडरी आनी हायस्कुलाचो कॅम्पस चालू आशिल्लो। हांव पळोवपा खातीर म्हणून आयला, कंडिशन्स जी आसा ती बरी ना, स्पश्ट सांगा म्हणजे सो दॅट आमी ऑलरेडी बिल्डींग जी आसा पळय हाय सेकंडरी आनी हायस्कुलाची ती विदीन अ इयर कंप्लीट करता। ITI जी आसा पळय ती प्रायवेट बिल्डिंगेन आमी शिफ्ट करता। आमचो विचार चल्ला, वेळ पडलो जाल्यार प्रायमरी स्कूल आनी हाय सेकंडरी हेय बी एका वर्सा खातीर प्रायवेट आमी एक हायस्कुला कडेन उलोवप सुरू केला। वेळ पडलो जाल्यार एका वर्सा खातीर तितूरय शिफ्ट करता तांकांय बी आनी पूर्णता नवीन कॅम्पस आमी हेच्या खातीर तयार करता। वी आर कन्सर्न अबाउट द स्टुडंट्स। आमकां प्रायमरी बरें एड्युकेशन दिवपाक जाय, तांकां बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक जाय म्हणून फुडल्या 8 दिसांच्या भितर उरलेले सगळे निर्णय जे आहा पळय ते एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर हांव करता। सर हे डेमोलिशन बी करून नवे हे ताकाच लागून सांगला, हे जे आहा पळय ओल्ड बिल्डिंगचे सगळं डेमोलिश करता। थँक्यू।